MLD प्लांट पुयेन जो काम चालू केल्लें आमी तो ते इन्स्पेक्शन दवरलेलें कित्याक डिले जायत आहा आनी म्हाका दिसता उदकाचो म्हणजे टेम्पररी सोल्युशन आमी उदकाचो काडला म्हणजे जेन्ना हांव आमदार जाला ते मग एक वरास सारकें कंप्लिटली खूब त्रास जातालो 8 दीस उदीक मेळनासलें सो तो 15 MLD प्लांट आमी चांदेरचो सुरवात केलो आनी त्या प्रमाणे पयल्यान एकदां उदीक तरी मेळटा पूण आमचो प्रयत्न आहा की आमकां उदीक कंटिन्युअसली डेली मेळचें म्हणून हो 30 MLD प्लांट सुरवात केलो काम स्टार्ट जाल्लें आहा प्लांट जो आहा तो 80% काम कंप्लीट जाल्लें आहा पायपलायनी जे आहा ते 50% जाला सो टेस्टिंग तेंच्यांनी चालू केलां आतां कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन आमचे सगळे PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स येयलेले आनी तेंचे कडेन डिस्कस केला मिटींग घेवन की जाता तितक्या बेगीन प्रायोरिटीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय कित्याक उदकाचो म्हणजे आमी जे टार्गेट धरला रोड उदीक रस्ते उदीक आनी लायट हे तिनूय गोश्टी हे प्रायोरिटीचेर कंटिन्युअसली विदावट एनी हडल आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळपाक जाय त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रयत्न चालू दवरला बाय कमींग मार्च हो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट जातलो कित्याक कंटिन्युअसली आमी फाटल्यान फॉलोअप करीत आसा नो डावट काही हे जेन्ना कसलोय प्रोजेक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय त्रास मातसो डिफिकल्टीज स्थानिकांक फेस करचेच पडटा त्या प्रमाणे तुमी पळयता आसतलें पायपलायन जी चोपड्या टू पार्शल पायपलायन घालपाची आसा पार्शल म्हयन्यान तेंच्यांनी अर्दी कंप्लीट केली पावसा पयलीं आनी तेका लागून रस्तो सगळो पिड्ड्यार जालो आनी खूब जाणांक त्रास जाला तेजो आनी हांवें परत एकदां तेन्नाय म्हटलां की ते खरें ते लोकांक त्रास जाल्लो आहा पूण कितें कसली प्रोजेक्ट नाजाल्यार कसली गोश्ट करतना थोडो सहनूय करचें पडटा त्या प्रमाणे आमच्या स्थानिकान हे जे डिफिकल्टीज तांकां फेस केले तेंच्यांनी तो प्रॉब्लम फेस केला आनी आमी खरें म्हटल्यार तेन्नाय म्हटलें की खरें माफी मागपाक जाय तेंचे कडेन की हे बाबा जाला म्हणून पूण ते आसतना तुमी ते समजूंक जाय सगळ्यांनी की हे खरें बरें कॉजा खातीर जाता म्हणजे उदीक जेन्ना कंटिन्युअसली जर जेन्ना मेळटले घराघरांनी तेन्नाच आमचो प्रॉब्लम उदकाचो हो सॉल्व जातलो आनी थोडो ते ह्यो त्रास जाला त्या प्रमाणे तो आयज आमी मिटिंगेन तांकां सांगला की थोडो रोड आहा तो कंप्लीट करपाचो म्हणजे चोपड्या टू केरी म्हणजे चोपड्या टू पार्शे हांगासर म्हणजे आनी तुया ITI मेरेन ह्यो रोड टेंडर वर्क ऑर्डर जाल्ली आहा काम सुरवात करपाक आमी हातीन घेतलेलें आहा पूण पायपलायन जो पर्यंत घालना तो पर्यंत ते करपाक मेळना सो तेका लागून हे 15 दिसान तेका पायपलायन जी आहा चोपड्या मेरेन ती कंप्लीट करपाक लायल्या टेस्टींग करून आनी म्हाका दिसता ते बेगिना बेगीन कंप्लीट केल्या कित्याक तेंचो जो इन्चार्ज आहा बॉस आहा तेजे कडेन हांव उलयलां नेक्स्ट वीक तो येता एक्स्ट्रा टीम्स घालपाक लायले काम करपाक पायपलायन टेस्टींग तशेंच हरमल कोरगांव टू हरमल ती पायपलायन घातल्या तोय रोड थंयसर तांकां थंयसर टेस्टिंगान बेगिना टीम घालपाक लायले रॉ WRD डिपार्टमेंटान 20 दिसां भितर दिता म्हटलां पूण हांवें तांकां सांगलां 20 दीस एक म्हयनो घ्या पूण ह्या म्हयन्या भितर तेंच्यांनी डेफिनेटली तेंच्यांनी पंप ऑर्डर केल्लो आसा आनी रॉ वॉटर ह्या म्हयन्या भितर रॉ वॉटर हांगासर ह्या प्लांटाक मेळटलें जो तिलारीच्यान उदीक येतात आतां रॉ वॉटर येयल्या उपरांत टेस्टींग तेंची जातली एक म्हयनो जावन सो आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बाय मार्च आमी टार्गेट धरला की ह्यो आमी हांगासर हेचें इनॉग्रेशन करतात उदीक म्हणटात ते खूब जाणांक प्रश्न येतले हे जाल्या उपरांत उदीक येतलें की ना पयल्यान एकदां येतलें कंटिन्यूस येतलें पूण हांव एश्योर करता तुमकां की कंटिन्यू 8 वरां दिसाची 8 वरां तरी उदीक मेळटलें पूण आमचो प्रयत्न आहा 24 वरां दिवपाक 24 वरां कशें दिवं शकतात जाल्यार आमी टँक आयडेंटिफाय केला म्हणजे 5 टँक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू केल्ले आहा ऑलमोस्ट टँकीचें काम कंप्लिशनाक चडशें जाल्लें आहा हरमल आनी मोरजी आनी पार्शे हे 3 गांव उरल्यात टँकर जागा आमकां आयडेंटिफाय जायना जर टँक जर सगळे जाले जाल्यार 24 वरां उदीक कंटिन्युअसली आमच्या प्रत्येक घरान आमकां मेळटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.